that inter-village, some club, they want to close down this culture of Goan. It is like last 70, 80 years, whatever was happening. Out of 195, 10 clubs is come forward to stop the system. As a GFA, we will not bow our head to anybody. But anybody is doing good thing for football, we will salute them. But anybody is doing, you want to try to stop local. See, today people should understood what revenue we get a club. To running a even small village club is very difficult. With local tournament like inter-village, they can earn some revenue. And that also some individuals come together and to try to stop it. We will not tolerate all this type of a club. Even if it's permit, we will ban them in the life. So your full cooperation is there for the inter-village tournament? 100% all anybody comes to us for if they want to conduct 3 tournaments, we will give permission. But who want to try to stop the inter-village tournament, we will not tolerate. And I am telling you as a GFA president and the entire committee, we will ban them live. This will be the strongest message should go everyone, because you cannot play with the local clubs. Local club revenue, from where it comes? To tickets selling, this housing and sponsorship, and that they do yearly one tournament and run a 3rd division, 2nd division, 1st division. Yeah, and if you are trying to stop this, GFA will not tolerate. And I thanks all our local football law मोगी जे आसा ते येता इतले क्रावडाक. आयज ISL तुम्ही पयला आसतले 5000 लोक जायना, बट हिंगा लोकल ग्राउंडार 4000 5000 लोक जाता. ओके, ही हो मोग आसा आमचो फुटबॉलाचो, आनी तो तुमी डिवायड करपाक चित्ता, अशें करिनाका. आनी माय फूल सपोर्ट. एंड हांवें तुमकां सांगला ते प्रमाणे हांव फर्स्ट टायम हे ग्राउंडार येयला. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड. इट्स मेंटेन वेल. आणि लोकल MLA आमचो रिजनल लॉरेन्स इज सपोर्टिंग द यूथ. आणि हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आनी ऑल अदर MLA ऑल्सो शूड सपोर्ट अवर गोवन फुटबॉल. कित्याक आमचेशी पयशे ना, GFA डजंट हॅव मनी, बट स्टील वी रन. आनी जे आमचे लोकल क्लब तांकां सपोर्ट करिनासतना तुमी तांकां नॅगेटिविटी हाडटा, ते मातशें बंद करूया. म्हणून हांव थोडे जे आउट ऑफ 195 क्लबांतले 10 क्लबाक सांगून सोदता, दीस इज अ वॉर्निंग टू यू ऑल. ओके, डोंट ट्राय टू डिस्क्रिमिनेट और तुमकां तुमचे पर्सनल बेनिफिटाक लागून इंटर-विलेज ह्याचे मोदे हें कांयच करपाक तुमी हें करिनाका. हांव जाणा पॉलिटिक्सांत आमी काम करताय आनी आमगे ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करताय, बट फुटबॉलांतूय हें करताय म्हाका खबर ना. आय वॉज जस्ट लिस्टिंग टू देम. वॉट एवर जे कनेक्टेड क्लब्स आहाय, आतां 500 क्लब ते सायडी आहाय, 500 क्लब ते सायडी आहाय. They are the affected people. They are not talking, but somebody else is talking. This is called politics in football. तो मुगे मागणे आसा लोकांक. फुटबॉल म्हणटे गोंयकारांगे रोगताचे आज चोय लोकल क्रावड कितें जाता, लोकल क्रावड पडचोय खंयचे बारीक गेमी. FC गोवान तुगे व्हडल्यो गेमी जायना. आमगे ग्रावंडार लोक कितें जाता, बरें हावजी लागून कित्या लागून वॉट एवर यू ब्लेम इट, फायनली क्रावड जाता. कित्याक लोक आयतराचे एक पासे येताय, एक एकमुका मेळटाय. हें बंद जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी अ सोसायटीक त्रास जातले. इट वील बी अ मेजर सेटबॅक फॉर सोसायटी. गांवांत लोकां मदें सायन्स येता, एकमुकाक उलयता, कोण बोर्दां जाता, कोण एकमुका मेळटा, कोण जायत तेंपार कोण मेळटा. फुटबॉला जायत कोण येता, भायर सां येता, तो फुटबॉल गेमी येता, थिंग कोणा मेळटा. दॅट इज नॉट करेक्ट. थोडे जाणां लागून हें जाता तें इज नॉट करेक्ट. हांव मागोताय थोडे जाण कोण आहाय ते एवॉयड दीस पॉलिटिक्स. डोंट थिंक सो स्मॉल. आनी फुटबॉल ट्राय जायनी. हांवें आसलें हांव GFA बरोबर, कित्याक तेय बरें काम करताय. अंडर सर्कमस्टन्स ते खंयच सर्कमस्टन्सीस काम करताय ते हांव सद्दां एक म्हणटा, जो कोण काम करता दुसऱ्याचें उलयना, आनी जो मनीस काम करता ताका खबर आहा कितें त्रास ते आनी काम कितें. सो आय वील बी सपोर्टींग GFA एंड दे आर डुईंग अ गूड जॉब. आनी जर कितें चुकत जाल्यार कोण सगळ्यांक चूक जाता, लेट अस करेक्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड. नो इश्यूज. तूं ह्या ग्राउंडाचे बरो